अखिल गोंय ज्येष्ठ नागरिक संघटनेन जागतीक वडील दीस मनयलो। जाणट्यांक मान दिवप गरजेचो आसा। जरी तर गोंयांत ज्येष्ठ नागरिक आयोग जावपाक जाय तर पयलीं केंद्राक ज्येष्ठ नागरिक आयोग जावपाची गरज आसा म्हण मंत्री गावडे उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कमिशन जावपाक जाय बरोबर आसा, म्हाका दिसता हांवूय त्याच मताचो आसा, कारण कायदे कानून आमचे इतले आसात किंवा पुलीस न जावन आसूं हांव डायरेक्ट उघडपणान आरोप करता किंवा हांव उलयता तांचे कडेन की लोकांक थंय जाय तसो मान दिवचो, तांकां खुर्चेचेर बसोवची, तांची आयकून घेवची। तुमच्या कायद्यान जर ना जाल्यार तुमी करूं नाकात। पूण एक गोश्ट आमचो जजी बशिल्लो आसा, पूण आज आमी पळयता की कोण आयला आमच्या कचेरी भितर, खंयच्या ऑफिसान कोण आयला हे आज आमच्या भुरग्यांक तांकां मान दिवपाक कळना। म्हणूनच हांव कितलेशे सरकारी ऑफिसांनी भितर हांव इन्स्पेक्शन करता आणि कित्याक लागून जर हें कळलें जाल्यार एकमेव कारण म्हळ्यार त्याच सिनियर सिटीजन्स आज आमचे कंप्लेनी घेतात आमचे कडेन। पूण हें आमकां सिनियर सिटीजन कमिशन जर जातले गोंया भितर आतां केंद्राक पयलू जावप हें खूब महत्वाचें आसा। जाचो संबंध संपूर्ण देशातल्या समाजा कडेन आसा। आज आमची सामाजिक परिस्थिती, आज आमचो समाज खंयच्या डायरेक्शनान वता। म्हाका याद जाता महाभारता भितर एक यक्ष राजा युधिष्ठिराक प्रश्न विचारता की ह्या जगातले सगळ्यात व्हडले आश्चर्य कितें काय म्हणून, आणि धर्मराजा ताका उत्तर दिता की सगळ्यात खबर आसा की जन्माक आयलो मनीस हो मरतलो हे निश्चित आसा, कोणूच अमर ना। हे खबर आसून सुद्धा मनीस ज्या पद्धतीन वागता हे जगातले व्हडले आश्चर्य। हीच गजाल सिनियर सिटीजन्साक लागता। सगळ्या भुरग्यांक खबर आहा की आज ना जाल्यार फाल्यां प्रत्येक भुरगो हो सिनियर सिटीजन जातलो काय ना तुमी सांगा। प्रत्येकाच्या कोण सिनियर सिटीजनशीप चुकोवपाक शकना, जाणटेपण हे प्रत्येकाच्या नशिबात आसा। टेनन्साचे हो तुमकां मारले भुरग्यांनी, सुनांनी आज सुना चोड मारतात कितें तर तांणी मातशे आज देख घेवची आनीक हे मारप मातशें बंद केल्यार बरें अशें दिसता म्हाका। आनीक पुलिसां कडेन आमी पयली केस घालतात, थोड्यांक रगत येता, सिनियर सिटीजनाक रगत येता, थोड्यांक पांडा येता पोल्यांचेर, थोड्यांक खोंटांनी मारता। पण ह्यो मागणी हे आमचे डिमांड और आमचे कंप्लेन जर आमी पुलिशे कडेन व्हरत जाल्यार पुलीस सांगता हे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेन्स आहा, मंत्र्या कडेन मागता बारीक आयकून घेवचें म्हण आमचें, कारण हे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेन्स रेजिस्टर करतरीच ते आमकां स्टेटमेंट दिता सिनियर सिटीजनाक हे आमचे कडेन कांयच घडना तुमचे करपाक, तुमकां जाय जाल्यार तुमी कोर्टाक वचचें। मोगळ भावांनो आनी भयणांनो, आमी लोकशाही हातून राज्यांत आहात आनी लोकशाही राज्यांत आमकां गरिबांक प्रोटेक्शन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान पार्लमेंटान एक्ट पास केला आमकां प्रोटेक्शन दिवपा खातीर। आनी प्रोटेक्शन दिवपाचें काम पयलें म्हणजे पुलिशेचें। पुलीस आमच्या मेंबरांक सांगता आमच्यान कांय जायना, तुमी कोर्टाक धांव घेयात।